कुंकळेची पोरणी इमारत कामकाजा खातीर धोकादायक जाल्ल्यान सगळीं कार्यालयां नवे इमारतींत व्हरतले। पालिका मंडळान तशें थारायलां। पोरणे इमारतींतल्या शॉपवाल्यांक नवे इमारतींत दुकानां दिवपा खातीर पावणेसो विचार चल्ला, नगराध्यक्षान सांगलें। कुंकळेची नगरपालिका सध्या म्हातारी जाल्या। कांय कडेन पाखी कोसळपाक लागल्यात, शिमिटाचे कपचेय निखळटात, जाल्यार सोपणा कडेनूय इमारत कात उडोवपाक लागल्या, भितर उदक गळटा। आतां तर सोपणां चडपाक लेगीत मंडळाचे वांगडीच भियेतात। नवी इमारत तयार आसा, फक्त लायटीचें थोडें काम उरलां, पूण बेगोबेग शिफ्टिंग जावपाक जाय अशें सगळ्यांचेंच म्हणणें। पळयात। म्युनिसिपालिटी शिफ्ट करपाक डिसिजन जाला हे बिल्डिंगेच्यान ते बिल्डिंगे वचपाक, कित्याक ही बिल्डिंग चक्कस पडटा हांगा आनी पावसाचे थेंबे गळटा स्टेअरकेजीस हाजे वयर फ्लोर आहा थंय वचपाचें घरान दिसता ती कोसळून पडप सगळ्यांक कितें म्हाकाच न्ही सगळ्यांनी कंप्लेन की ही मोडून पडप म्हणून घरान आनी ते खातीर म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसा ते पयलीं थंय शिफ्ट करपाचें केलां थंय रोखडेंच। आता कोविड केअर सेंटर केलं ते बिल्डिंगेक तितून आतां लायट ना ते लायट घालतले आनी तितून आनी सगळें फर्निचर हे मांडपाचें आसा आनी बोर्ड हे ते जायत काम आसा तेगेलें कितले खर्च करपाक आमचे पयशे दिना आमी डिसायड केला पयलीं लायट व्हरया थंय आनीक आमी शिफ्ट करया मागीर सगळें काम स्लो स्लो करपाचें। ही बिल्डिंग सामकी डेंजरस आसा। ही सारकी डेंजरस आसा हांगासर पडटा पळय विमाची हें पडटा पयशे। सर जाग्याची कितें तरी कोणी कोर्टा घातले दिवशी म्हणून केला पायटी नोरोना हेणी घातली केस थंय नवनेला कलेक्टर सो आमी पायटी नोरोना म्हणटा फार करता किती रेट सांगता 1200 पर स्क्वेअर मीटर। तुम्ही हें करताले न्हू विचार चला तेजेर आतां विचार चालू आहा कितें करपाचें नजांनी इन्स्टॉलमेंटान करून फारीक करया अशें म्हणलां पूण आमी म्हणलां तांकां ती एग्री जावपाक ताकाय आपण हाडून ही बिल्डिंग सा मोडो आहा आनी वयर चडोवन देवपा भिरांत दिसता आनी आमगे एकलो कावन्सिलर रेय म्हणून आतां वयर चडोवन सांग भिता तर कितें सांग आज कितें रेजोल्युशन घेतलां हांवें रेजोल्युशन केला जातले बेगीन हे बिल्डिंगा शिफ्टिंग करची म्हणून ट्राय चेअरपर्सन सांगता शिफ्ट करुया म्हणटा। तर ही बिल्डिंगे इतली हालत पिड्ड्यार आसा चडवले चडवा बेश्टें हातलेला शिमीट पडटा माती पडटा पोस पडटा मागीर न्यू बिल्डिंग कंप्लीट आसा आतां हय कंप्लीट आहा म्हणल्यार मातशी एशी मातशी आहा ती कोण दित म्हूण आयकली आमच्या बेगीच्या बेगीन तुमकां जावपा जाय बेगीन तितून बेगीन जावपा जाय जाता तितल्या। आनी कशें आसा थिंगा शॉपांय आसा रेव्हेन्यू येता जाल्यार शॉपां ऑक्शन करपा जाय मागीर कितें आसता ऑक्शन करपा जाय म्हणल्यार चल कितें जाता जायत जाण आपणागे शॉपांक कोणा शॉप म्हणटाय तांकां सगळ्यांकूय एक एक शॉप दिवपाक केस जाताले ते आतां आमी उलयतली कावन्सिलर त्या प्रमाणे ते मागीर शॉप चोयपाक जाता म्हूण तुमी बेगीच्या बेगीन शिफ्ट जातले बेगीन आमी शिफ्ट जावपाक चड बरो। गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत।